नमस्कार. गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. पुराय देशात सध्या वेंचणुकेचे वारे फाकिल्ले आसतनाच आयज तालिगांव पंचायतीची वेंचणूक जाली. ह्या वेंचणुकेत कितें कितें घडलें तशेंच दनपार मेरेन कितले मतदान जालें हाचो सविस्तर जो नियाळ आसा, त्याच बरोबर गोंयांत ज्यो ज्यो घडणुको घडल्यो त्याचो एक नियाळ घेवपा खातीर आमी ह्या आमच्या गोमंतकाच्या डेस्काचेर सगळ्यात पयलीं ह्या सुशांता कडेन सुशांतान खंयची बातमी केला ती विचारुया. तालेगांव पंचायतीचे इलेक्शन सध्या आतां मेरेन 4 मेरेनची जी आंकडेवारी पळयली जाल्यार 62 पॉयंट समथींग मतदान जालां. सो 5 मेरेन जी टक्केवारी आसा ते 70% किंवा तेज्या भायर वचपाक शकतात. सकाळी पंडल आनी स्लिपी वयल्यान बोवाळ जाल्लो. सिसील रॉड्रिगीज हाच्या पॅनलाच्या कांय फुडाऱ्यांनी बोवाळ केल्लो, पूण जो दुसरो एक फुडारी आसा आनी जो आमदार तालेगांवचो बाबूश मोन्सेरात ताणें हे आरोप सगळे भायर मारिल्ले. तशें कितें कांयच जावं ना अशें ताणें म्हणिल्लें. ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत. ते भायर आनी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता. सद्याक स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा आनी स्मार्ट सिटी खातीर स्मार्ट बसी राजधानी पणजेन सुरू करपाचे आसात आनी हेच फाटभुंयेर स्मार्ट बस स्टॉप बांदपाचें काम नेटान सुरू आसा. सद्याक पयलो जो स्मार्ट बस स्टॉप कसो आसतलो हाचो जो मॉडेल जो एक तेंच्यांनी उबारला तो कला अकादमीच्या ऑपोजीट थंय एक मॉडेल उबारला. पूण जो मॉडेलाची रचना पळयली जाल्यार पावसांत हो जो बस स्टॉप आसा तो प्रवाशांक भिजपा पासून कसो आडोवपाक शकता हाचेर आमी एक सविस्तर रिपोर्ट केला. ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत. तर सुशांतान अश्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. एक म्हटल्यार पंचायती इलेक्शनात कितें कितें घडलें, कितले टक्के मतदान जालें तें ताणें सांगलें. त्याच बरोबर स्मार्ट बस स्टॉप जो पणजेन जाला कला अकादमीचो तेची स्थिती कितें आसा हो आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या 7 PM बुलेटिनान ही न्यूज तुमी पळोवपाक शकतले. आतां आमी ह्या आमचे एंकर दिप्ती कडेन, दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. गौरीश, इराकाच्या संसदेन समलिंगी संबंध गुन्यांवकारी थारावन शेनवाराक ह्या विशींचो जो कायदो आसा तो संबंद केल्लो आसा. ह्या कायद्यांत समलिंगी संबंध दवरपी लोकांक चडांत चड 15 वर्सांची बंदखण जावंक शकता. तशेंच जे समलिंगी किंवा ह्या वैश्य वेवसायाक जे चालना दितले तांकां उण्यांत उणी 7 वर्सांची बंदखण जातली अशें कळटा. दुसरी अपडेट आसा ती म्हळ्यार सेमी हाय स्पीड वंदे भारताच्या यशा उपरांत आतां भारतीय रेल्वे येरादारी वेवस्थेत बदल करपाक सोदतात आनी तांणी त्या खातीर वंदे मेट्रो सुरू करपाचो हावेस दवरला. आनी ह्या प्रकल्पाची जी म्हत्वाची चांचणी आसा ती जुलयांत जातली अशें तांणी सांगिल्लें आसा. सो तेन्ना वंदे मेट्रो जायती म्हत्वाची खाशेलपणां आसतली. सो उण्यांत उण्या वेळांत प्रवाशांक तांच्या शारां कडेन जोडणी मेळटली अशें एका अधिकाऱ्यान सांगिल्लें आसा. तो अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या खबरां खातीर टॉप 25 हे लायव्ह बुलेटीन मुद्रत पळोवचें. सो दिप्तीन सांगिल्ल्यो दोनूय बातमी तुमी सविस्तर टॉप 25 पळया. आतां फुडें आमी या ऐश्वर्या कडेन, ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ताका विचारया. काँग्रेसीक आमचो पुराय तेंको आसा. आमी काँग्रेसीचे 2 सीट वेंचून हाडपा वावुरतले अशें RPI कांबळे गटाचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित कोरगांवकर हांणी शेनवारा दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलां. दुसरी बातमी म्हटल्यार कारापूर सरवण पंचायत ऑफिस नवे जाग्यार बेगीनूच शिफ्ट जातले अशें सरपंच तन्वी सामंत हांणी कळीत केलां. आनी तिसरी बातमी जावन आसा म्हापशेच्या कुंभारवाडो वाठारांत सिवरेजीच्या घाण उदकाचो थळाव्यांक त्रास जाता. ह्या उदकाक लागून लोकांक दुयेंसां जावपाक शकता. हाची कागाळ म्हापसा नगरपालिका तशेंच हेल्थ इन्स्पेक्टराकूय केला, पण आजून हाचेर कांयच उपाय काडलेलो ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्यो तिनूय बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. तर कारापूर सरवणाची पंचायत इमारत जी आसा ती दुसरी कडेन स्थलांतरीत करपाची आसा. त्याच बरोबर RPI कांबळे गटाचो पुराय तेको काँग्रेसीक आसा. अश्यो 2 बातमी ऐश्वर्यान केला. आतां फुडें या संजना कडेन, संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारया. हे मुखार जर तुमी इन्वर्टर जनरेटर बीन बसोवपाचें आसा जाल्यार वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेवप तुमकां सक्तीचें आसा. जर परवानगी घेवंक ना जाल्यार जिवीत वा वित्त हानी जाली जाल्यार ताका पुराय तरेन वीज गिरायक जापसालदार आसतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिला. अशा गिरायकांचेर दिवाणी वा फौजदारी खटलोय घालतले अशी शिटकावणी वीज खात्यान दिल्ली आसा. दुसरी बातमी आहा ती UK रावपी गोंयकार जे आसा तांच्यांनी इंडिया अलायन्साक तेंको दिल्लो आसा. दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरिएटो फर्नांडीस हो राष्ट्रप्रेमी जावन आसा. देखून आमी ताका आमचो तेंको दिता अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा. RGP BJPची बी टीम आशिल्ल्याचें आमकां आतां कळ्ळें म्हणून गोंयकारांनी चिंतून मत मारचें असो उलो तांच्यांनी मारिल्लो आसा.
तर लंडनाच्यान म्हटल्यार युकेच्यान जे आरजीक सपोर्ट करताले ते आतां आरजीच्या विरोधात गेलेले आसा. ते म्हणटा आरजी ही भाजपाची बी टीम अशें तांचें म्हणणें आसा. सो पुराय तेंको जो आसा तो तेंच्यांनी विरियातो फर्नांडीस कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांकां दिलेलो आसा आनी इंडिया एलायन्साक तेंच्यांनी तेंको दिल्लेलो आसा. आतां आमी फुडें या आनी उत्तेजन खंयची बातमी केला ताका विचारया. पयली बातमी म्हणल्यार काल केरी फोंड्या हांगा सातोड्ड्या केरी फोंड्या हांगा एक सेल्फ एक्सिडेंट जाला आनी त्या सेल्फ एक्सिडेंटात एकटो चेडो म्हणल्यार तो आतां हालींच पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाल्लो ताका मरण आयलें. ताचें नांव रजत सतरकार 21 वर्सां पिरायेचो. ताणी रस्त्या कुशीक आशिल्लो लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्यान हो अपघात जालो आनी ताका डायरेक्ट मरण आयलें. फुडली जी बातमी आसा ती आयज आयतारा सकाळीं काणकोणा साखरेवाड हांगा एक धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. एक विल्सन फर्नांडीस एका ह्या मनशाक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. नेमको प्रकार कितें जालो तो कळोंक ना. तो जो विल्सन फर्नांडीस आसा तो एका बंदुकीन फार भरतना मरण आयिल्ल्याचे दुबाव थंय जे थळावे आसा थंयचे तांच्यांनी उक्तायला. तशेंच ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास आसा न्हू तो सुरू आसा. पुलीस आनी फॉरेन्सीक टीम आसा ती घडणूक थळार दाखल जाल्या आनी फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा. तिसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार लोटले एक मॅथ्यू कुलासो आसा एक दादल्याक बुडून मरण आयलां न्हंयच्या पात्रान. तो नुस्तेमारी करपाक गेलो तेन्ना थंय ताका बुडून मरण आयलें. ताचोय बी फुडलो तपास सुरू आसा. आनी तिसरी बातमी आसा ती फोंड्या कदंबा बस स्टँडाचेर एक बायलेची कूड सांपडल्या. आतां ती बायल खंय तिराळ उजगांव वाठारांतली 30 ते 35 वर्सां पिराये मदली आसतली. फोंड्या पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन ताचोय फुडलो तपास सुरू आसा. ह्यो तुमकां चारूय बातमी आयच्या 7 बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर उत्तेजन सांगिल्ल्या प्रमाण गोंयांत दुर्घटना घडपाच्यो तशेंच अपघातांचें सत्र सुद्दां खूब चालूच आसा. सो अश्योच साबार वेंचणुकेच्यो घडामोडी किंवा ज्यो कितें गोंयांत जी कितें घडणुक्यो घडटा ते आमचे रिपोर्टर तुमच्या पर्यंत आमच्यो बातम्यो पावयत आसतात. त्याच बरोबर सब एडिटरांनी आमच्या कशा तरेन ह्यो बातम्यो तयार केला ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश पुरो बामणकर.